प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 15वा विसवोर वोड 9 ते 11 पर्यंत. जॉन chapter 15 verses 9 to 11. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो म्हज्या मोगान जशें हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांगल्या आनी असो ताच्या मोगान हांव आसा तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा म्हज्या मोगान म्हजी खुशालकाय तुमचे सगळे आसचे खातीर आनी तुमची खुशालकाय रावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्या. प्रितीच्या भाव भयणीनो आयज ह्या 3 वडीन 9 ते 11 पर्यंत जुवाच्या 15वा विसवोर आमी पळयता जेजू म्हणटा जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला, म्हज्या मोगांत रावात. भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन जेजू म्हणटा जसो बापान ताजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला, म्हज्या मोगान रावात. म्हणटच आमी जेजूच्या मोगान रावंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? आनी जेजू आमकां 10 वडीन जबाब दिता कशे भाशेन. तो म्हणटा जशें हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी असो ताच्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हज्या आज्ञा तुमी सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतल्यात. आनी भाव भयणीनो खूब लोकांक ह्या 10 वडीची सजमणी मेळोंक ना म्हणून लोक अजुनूय ही सजमणी मेळनासतना आज्ञा सांबाळूंक सोदता आनी देवाक सांगूंक सोदता पळय सायबा हांवें तुज्यो आज्ञा सांबाळल्यात देखून आतां तुवें म्हजो मोग करूंक जाय. हें सारकें न्हय. जेजू आयज 9 वडीन म्हणटा जसो बापान म्हजो मोग केला तसोच हांवेंय तुमचो केला. म्हणचे भाव भयणीनो जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो आपलो सोर्गीचो बाप ताजो मोग कोत्तालो. तो जाणो आसलो की आपलो बाप ताजो मोग कोत्ता म्हणून आनी तो देवाचो तो सोर्गीचो बाप ताजो मोग कोत्तालो म्हणून आतां जेजू ताच्या बापाच्या मोगान रावतालो आनी ताज्यो आज्ञा सांबाळटालो. म्हणटच भाव भयणीनो जेन्ना जेजून आपल्या सोरीच्या बापाचो मोग अणभवलो तेन्नाच की ताणें ताज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यो. तेच भाशेन भाव भयणीनो जेन्ना जेजून खुर्सार आमचे पासत कितें केलें, आपलें रगत वारोयलें, ताणें आमचो जागो घेतलो खुर्सार, आमकां आपलो मोग दाखयलो आनी ही म्हाका सजमणी मेवली तेन्ना भाव भयणीनो हांव देवाचो पूत जाता, देवाची धूव जाता कित्याक जेजूच्या मोगान हांव आतां बोत्तां. म्हणटच देव आतां जेन्ना हांव हें स्वत मानता जेजून म्हजे पासत खुर्सार कितें केलें तें देव आपलो पवित्र आत्मो म्हाका दिता आनी पवित्र आत्मो म्हजे भितर आमचे भितर जी आमी स्वत मानता जेजूचेर आपलो मोग ओतयता. म्हणटच भाव भयणीनो हो मोग ओतोंक ना जाल्यार आमच्यान आज्ञा देवाच्यो सांबाळूंक जायना. म्हणटच पोन्न्या खोरार कितें घडटालें, लोक आज्ञा सांबाळून कोत्तालो आनी देखून ती सजमताली आज्ञा सांबाळल्यात म्हणून देव तांकां बेसावन दवरतालो. पूण नव्या खोरारान देवान दुसरेंच केलां. ताणें कितें केलां, आपल्या पुताक जेजूक ह्या संवसारान आमचे पासत आमचो जागो घेवपाक ताणें ताका खुर्सार धाडलो. जेजून आमचे मरण जेजू मेलो आनी आतां जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्मो देवाचो मोग आमचे भितर उदयता आनी जेन्ना आमचे कडेन देवाचो मोग आसा आमी मोगान ताज्यो आज्ञा सांबाळटात. तर आयज भाव भयणीनो आमी खरेपणी जेजूच्या मोगान रावंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? आमी ताचेर भावार्थ धरूंक जाय. आमी ताजें उतर सांबाळूंक जाय आमच्या काळजान. आमी ताजें उतर दिसपट्या जिवितांत करूंक जाय. ना तर भाव भयणीनो आमी तें उतर करिना जाल्यार आमी
आमकां हें कळोन येता की आजून पासून पवित्र आत्मा आमचे भितर ना. म्हणटच कोणाक देवाचें उतर सांबाळूंक जाता, कोणाक जेजूचे उतरा प्रमाणे चलोंक जाता, फकत ज्या मनशार दादल्या और बायले भितर देवाचो मोग देवान ओतयला पवित्र आत्मो आसा. म्हणटच पवित्र आत्मो ना जाल्यार आमच्यान देवाच्यो आज्ञा सांबाळूंक जायना. आमी फकत धर्म करतले हांव, आमी फकत कायदो करतले हांव, आमी फकत जें आमकां सांगलां तें आमी करतले हांव, आमी दुसऱ्यांक बक्षितले कित्याक आमी बरयलां म्हणून, आमी दुसऱ्यांक बक्षिना कित्याक बरयलां म्हणून, आमी बक्षिता कित्याक देवान आमकां बक्षिल्ल्यान, देवान आपलो मोग आमचे भितर ओतयला. म्हणटच जें आमकां फावो जालां, जें आमकां मेळ्ळां तें आमच्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता. तर आयज भाव भयणीनो, ज्या भशेन पोन्न्या कराराचो लोक आज्ञा सांबाळूंक सोदतालो आनी आतां म्हणटालो देवाक, पळय सायबा, आमी तुजी आज्ञा सांबाळल्यात, आमी कायदो केला, तुवें आमकां बेसान भरूंक जाय. वय, तें घडटालें पोन्न्या कराराचेर. पूण नव्या करारान भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचेर बाबार दवरता, देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता. पवित्र आत्मो आमचे भितर देवाचो मोग ओतयता आनी ह्या मोगान आमच्यान देवाचो मोग करूंक जाता, ताच्यो आज्ञा सांबाळूंक जाता. जेन्ना आमी ताची आज्ञा सांबाळटा, आमी जेजूच्या मोगान रावता. तर आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन आमी आयज ह्या उतराचेर, ह्या शुवर्तमानाचेर नियाळ करुया. ज्या भाशेन जेजू आपल्या बापाच्या मोगान रावलो, आमी जेजूच्या मोगान रावया. जेजूच्या मोगान रावपाक ती सजमणी आमकां मेळोया. कितें घडलें खुर्सार तें, आनी पवित्र आत्म्या उदेशी देवाचें उतर आमी शिकोया. देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून धरून तें उतर दिसपट्ट्या जिविनान करुया, पाळुया. आनी जेन्ना आमी पाळटा तें देवाचें उतर, आमी कोत्ता देवाचें उतर, खरेपणी आमी ताका दाखयता की आमी ताचो मोग करता म्हणून, खरेपणी आमी ताचे पूत, आमी धोव म्हणून. तर आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर नियाळ करून हें नवें जिवीत, हें क्रिस्ती जिवीत, हें भावार्थीचें जिवीत, एक जैतिवंत जिवीत आमी जियोंक आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोडूणदारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.